प्रितीच्या बाबांनो आनी भयणांनो, ह्या दिसांनी सायबीण मांयची नोवेनां आमी कोत्ता आनी सायबीण मांयच्या नोवेनांक आमी किरीत विशय काडटा वर्साच्या वर्सा. आनी जायते फावट हो विशय आमी काडटा तेन्ना आमकां एक शिकवण दर एका नोवेनांत आमी घेवपाक आनी आयची शिकवण आमकां मेळटा ती म्हळ्यार भावार्थान जियोया. लेट अस ग्रो इन फेथ हो ताचें ट्रान्सलेशन इंग्लीश भाशेन. भावार्थान जियोंक आमकां भावार्थ आसा हें म्हज्या मनांत आयलें. भावार्थान जियोंक म्हणटा तेन्ना आमकां भावार्थ आसूंक जाय. वी मस्ट हॅव फेथ. आनी जेन्ना म्हज्या भावार्थाचो हांव उगडास कोत्तालो, म्हजो भावार्थ आसा गाय, आमकां भावार्थ आसा गाय, आनी भाशेन भावार्थ आमकां तर आसा जाल्यार भावार्थान आमच्यान जियोंक जाता. आनी भाशेन म्हज्या जिविताचेर हांव नदर मारतना म्हज्या भुरग्यापणा वयल्या तेन्ना हांव भुरगो आसलो तेन्ना म्हजो भावार्थ कसलो आसलो. इगोर्जेन आमकां आवय हाडटाली. आमची माय आमकां कुशीक बसयताली. पूण मिसाची खबर आमकां नासली. कितें घडटालें आमचो लेंस घेवन वो कितेंय घेवन आमी खेळटाले हो भावार्थ आमचो. भुरगो आसलो तेन्ना असलो भावार्थ कसो आसूं येता गाय. जेन्ना आमी वाडल्या तेन्ना आमचो भावार्थ मातसो दुसरे भाशेन जालो. पयलो कोमया आमी घेतलो तेन्ना कोमया म्हणल्यार कितें, साक्रामेंत म्हणल्यार कितें आमकां खबर ना. आतांचे भाशेन दुतोन नासली, कॅटेकिस्टां दुतोन जबर घेनासली. पाद्रीगार दुतोन घेतालो फकत 4 दीस. आनी हे 4 दिसांनी तर आमची दुतोन जायना जाल्यार आमचो पाद्रीगार म्हणटालो फुडल्या वर्सा घेयात, दुतोन नोकळो तुका भावार्थ ना. आनी अशें जायत्या भुरग्यांक दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. आमकां खबर आसतली आदल्या पाद्रीगार आमी जायते वाडल्यान तांकां खबर आसतली दुतोन गरजेची, भावार्थ गरजेचो. पूण ताचें जिवीत बरें आसा, तो भुरगो बरो, दुतोन नोकळो फादर म्हाका पडूंक ना, म्हाका जाय दुतोन, म्हाका जाय ताची शिकवण. हांव पातकी आमचे बापा नमान म्हळें सोत मानता हें तो जाणा जावंक जाय जाल्यार ताचो भावार्थ व्हडलो. अशें हे पाद्रीगार चिंतालेत. आनी तेन्ना हो भावार्थ ह्या भुरग्यांचो आमकां दिश्टी पडटा. जेन्ना आमी पाद्री जाले तेन्ना हांवें म्हळें भावार्थ कसलो आसलो गाय म्हाका. बेश्टो भावार्थ, देवाक वळखो ना तसलो, इगोर्जेन हांव खेळटा तसलो, लेसाक घेवन हांव खेळटालो तसलो भावार्थ. आनी आतां हांव पाद्री जालो तेन्ना केदो व्हडलो भावार्थ आसा म्हाका. हें म्हज्या जिवितान हांवें आयच्या दिसा अणभवलें. आनी तेन्ना आमचो भावार्थ जियोंक जाय. वी हॅव टू लीव. हो भावार्थ म्हाका मेळ्ळा हांव पाद्री जालो तेन्ना. तो भावार्थ हांवें जियोंक जाय आनी तो कसो जियेतलो तें आज आमी पळोवंक गरजेचें. म्हाकाच्या भावांनो आनी भयणांनो, आब्राम हो भावार्थाचो बापूय आमी म्हणटा आनी जाय ती खबर आमी आयकता ताच्या जिविताचेर. कित्याक भावार्थाचो बापूय ताका आमी म्हणटा, कितें केलें आब्राहामान. ताणें देवाच्या उतराचेर सत मारलें. हांव तुका दाखयता त्या देसान वच, हांव तुका दितलो तो देस तुज्या पिळगेक मेळटलो. असल्या उतरांचेर आब्राम पातयेलो. आब्रामाक तितलें शिकप नासलें तरी पूण तो ताच्या उतराचेर पातयेलो. ल्हान भावार्थ आसलो ताका ओय म्हणलें आनी तो देव दाखयता ते वाटेन गेलो. आनी खऱ्यांनीच ताच्या भावार्थाक कोंबडी फुटली, ताच्या भावार्थाक फुलां फुल्लीं. आनी कित्याक जायत्या पोरसांचो तो बापूय जावंक पावलो. जायत्या देसांनी तो भोंवलो. जायत्या देसांनी ताणें आपल्या जिवितान हो फुडाकार घेतलो. आनी ताकाच लागून आमी म्हणटा तो भावार्थाचो बापूय म्हणून.
आदल्या कुरान मोगाच्या भावनान बिनान आमकां मेळटा नामान कोडकार आमी ताची खबर आयकल्या. नामान हाका कोड फुटलोली. नामान हो कोडकार बरो जावंक सोदतालो. आनी तेन्ना एलिजियो ह्या प्रवादा सोशी तो वेता तेन्ना तो म्हणटा जॉर्दान नदींत न्हांवपाक हे म्हजें कोड वेतोलें. आनी कोण तरी ताका सांगता सोंपी वस्त ती न्हय, पूण जर तर तुका आगोड वस्त सांगलोली जाल्यार तूं कसो नासलोय. 7 फावटी तुका त्या भाकणारान सांगलां ना म्हूण तशें कर, तूं बरो जातलो. आनी भावार्थान नामान हो मनीस न्हाता जॉर्दान नदींत आनी देवाचे उतर आमकां सांगता ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन दोळे फूल जालें. ताचो भावार्थ नासलो पूण भावार्थ उपजलो. ताका देवाचें बरेंपण नासलें पूण कोण तरी मनीस ताका सांगता अशें कर आनी तुका हो भावार्थ मेळटलो. भावार्थान नामान बरो जाता. नव्या कोरान मोगाच्या भावनान बिनान आमकां मेळटात जायते नमुने भावार्थाचे. आनी तांतली म्हळ्यार एक आंकवार मारिया सायबीण माय. भावार्थाची मनीस ओस्तोरी कसलो भावार्थ आसलो गाय तिका. केन्ना तिणें भावार्थ वाडयलो गाय जेन्ना हो गाब्रियल दूत तिका खबर हाडटा ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण. जेन्ना तिका सांगता तूं व्हड जातली म्हूण, तुका जायतो लोक सलाम करतलो म्हूण, मान दितलो म्हूण, तिच्यान ते कुशीन दवरूंक जातालें. हो आनी कोण म्हाका सांगता हांव एक चालतो वस्तोरी देवाच्या पुताची आवय म्हज्यान जावंक शकता. आनी ती म्हणटा ही आसा हांव देवाची चाकून जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. भावार्थ दाखयता. ल्हान सुपुल्लो भावार्थ आसा तो देवाक ती दाखोवन दिता आनी होच भावार्थ तिच्या काळजान आसून तिका सगळ्यो वस्तू मेळटात. आमकां मेळटात जेन्ना इजिप्ताक पडून वचूंक सोदतात, बाळकाक मारूंक सोदतात तेन्ना के भाशेन हो देवदूत तिका म्हणटा तुज्या बाळकाक घे आनी इजिप्ताक पडून वच झुजेक सांगता. तेन्ना घडयेक तिच्यान म्हणूंक जातालें देवाचो पूत तो, देवान मिलाग्री करूंक जाता, म्हज्या भावार्थान कित्याक हांवें चलूंक जाय. पूण तरी पूण ती तशें म्हणना पूण आपल्या बाळकाक घेता आपल्या पोती बरोबर आनी इजिप्ताक वेता पडून आनी थंय रावता. 12 वर्सांचो जालो तेन्ना जेजू सांडटा तेन्ना भावार्थान आपल्या 12 वर्सांच्या पुताक सोडटा. आनी सोदल्या उपरांत मेळटा तेन्ना ती भावार्थाची उतरां आपल्या पुताक सांगता. पुता अशें कित्याक म्हूण केलें, देवाचो पूत तूं आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें. आनी जेजू भावार्थाचो जबाब तिका दिता म्हज्या बापाची खोशी करूंक जाय आसलें म्हूण तुमी नोकरो आसल्यात, तुमचो भावार्थ कसलो तो तुमी नोकरो आसल्यात अशें दुसऱ्या उतरांनी जेजू तांकां दोगांयकूय सांगता आनी तांकां भावार्थाचो उडास करता. मोगाच्या भावनान बिनानू जायते सांत जे आमकां दिश्टी पडटा. आमचोच भाग्योन फ्रांसीस शावेर ताची मिलाग्री आमी पळोवंक गेल्यार आमकां जायत्यो मिलाग्री दिश्टी पडटात. जायत्यो बरोवंक नात. जायत्यांनी ताच्या जिवितांतल्यो मिलाग्री बरयल्यात. पूण आमी विचारता ह्या भाग्यवंताची कूड कित्याक आसा, ह्यो भाग्यवंत इतलो फांकीवंत कित्याक. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जायते भाग्यवंत आसले तांचे सोवे अशें जावंक ना. आनी जायते एक शिकोवपी मनीस ताचे विशीं अभ्यास करतले मनीस अशें म्हणटा ताचो भावार्थ आसलो जें कितें घडोवंक ना तातूंतल्यान. म्हळ्यार ज्या वस्तूंतल्यान भावार्थ दिश्टी पडना ते वस्तूचेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर भावार्थ दवरतालो. आमी पळयलां ज्यो वस्तू घडोवंक नात वो घडोवंक शकनात त्यो वस्तू ताणें घडोवन दाखयल्यो. आमकां मेळटा जेन्ना ताचो खुरीस पडलो दर्यांत तेन्ना एक कुल्ली तो खुरीस घेवन येता. हें घडटा काय आतांच्या काळार घडचें ना. आनी आमी सांगल्या फुड्यान भावार्था भायर कोणूच सोटमान पाना. एक कुल्ली ताचो खुरीस घेवन येता अशें आमी म्हणचें ना. पूण भावार्थ आमकां सांगता अशें जालें. ताच्या भावार्थान ताका हो खुरीस मेळ्ळो. जायत्या मनशांक ताणें जिवंत केलें. जायत्या मनशांक पिडेवंतांक ताणें बरी केली. हो आमकां फकत भावार्थ सांगतलो. भावार्थान
तांणी बरें केलें देखून आनी जायते सांत आसात भाग्यवंत आसात आमच्या जिवितांत ते आमकां दाखयतात भावार्थ तर ना जाल्यार कांयच आमकां मेळना आज म्हजो आनी तुमचो कसलो भावार्थ आसतलो काय ते आयचें शिव वर्तमान आमकां दाखयता जेजू देवाचें उतर परगडटालो आनी त्याच बरोबर आपल्या शिसांचो भावार्थ दाखय म्हूण सांगतालो वो तपासतालो जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगडटा आयच्या वाचपांतल्यान आमकां मेळटा तेन्ना ते म्हणटात सायबा आमी रातभर तयारी केली रातभर जागरण केलें पूण आमकां कांयच पावलें ना आनी जेजू म्हणटा ओड्याचे उजवे वाटेक घाल दावे वाटेक घातलें उजवे वाटेक घातलें रापण म्हणून हातून डिफरन्स फरक कांय ना पूण ताच्या उतराक पारो दिवन ते शीस रापण घालतात आनी भावार्थान घालतली रापण तांकां पावता आख्खी रातभर तांणी त्रास काडलेलो कोर्स काडलोले पूण ताका मेळूंक ना पूण जेजूच्या उतराक लागून ते रापण घालतात आनी जायती मास्ती मेळटा हें सगळें भावार्थान घडटा म्हाकाच्या भावानो आनी भयणानो असलोच भावार्थ म्हाका आसा तुमकांय आसा तुमकां आसतलो आनी आसूंक जाय पयले सुवातेर आमचो भावार्थ केद्दो तो आमी ओळखून घेवया आमचो भावार्थ खेळपाचोच आसा काय आमच्या लेसांनी आमी खेळटाल्यांत इगोजेन तसलोच भावार्थ आजुनूय आमकां आसा काय ओ वाडला काय आमच्या मांय कुशीक वो आमच्या बापाय कुशीक आमी बसतले हांव तेन्ना हो भावार्थ आमकां आसलो ल्हानपणाचो तसलोच भावार्थ आमकां दिल्लो आसा काय वो आमी तो वाडयला काय म्हाका जाल्यार दिसता आमचो भावार्थ वाडलेलो कित्याक देवाचें उतर आमी आयकोंक तयार आसा जायतो लोक आयज मिसाक आयला ह्या नोवेनान भाग घेता सायबीण मांयक हो भावार्थ आसलो तो आमकांय दी म्हूण आमी मागता जेरून हो भावार्थ आमकांय मेळटलो दुसरे सुवातेर जायत्या मनशांक भावार्थ ना आनी ज्या मनशांक भावार्थ ना तेन्ना आमी तांकां भावार्थ दिवंक जाय फादर तें जावचें ना म्हजे कडेन घडचें ना आमी आमचें जिवीत सांडटाव जायतीं मनशां आमकां उलोवक येतात कावन्सिलींग करपाक येतात आनी म्हणटात फादर तें जावचें ना जायते ट्राय केले अशें घडचें ना आमी इतलेंच म्हणटा भावार्थ आसा भावार्थ दवर आनी ती म्हणटात तूं सांगताय जाल्यार फादर अशें घडटलें हांव सांगता म्हूण न्हय पूण तुमचो भावार्थ तुमकां मेळटलो हे भाशेन आमी आमकां दिल्लो भावार्थ हेरांक सांगूंक जाय दुसऱ्यांक उत्तेजन दिवंक जाय आनी भाशेन आमच्या भावार्थाची इल्ली तरी कीट ओ भावार्थाची दुसऱ्याक आमी दिवंक जाय तिसरे सुवातेर भावार्थाक आमी मोडूंक गरजेचें आमचो भावार्थ बेश्टो न्हय आदलो के भाशेन न्हय पूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचो भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरान जायते त्रास काडले ते भाशेन आमच्या भावार्थाक आमी मोडूंक जाय आनी कित्याक मोडूंक जाय जेन्ना जायत्यो वस्तू वायट आसात ह्या संवसारान आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडटात जावं आमचें पर्यावरण इकॉलॉजी जावं आमची शेतां जी पाड जातात जावं आमचे दर्याचें उदक पाड जाल्लें आसा तेन्ना म्हजो भावार्थ सांगता हांवें म्हजें बोट वो हात त्या वावरान घालूंक जाय हांवें मोडूंक जाय हांवें दुसऱ्याची उतरां खावंक जाय आनी हांवें दुसऱ्याच्या तोंडान पडूंक जाय जेन्ना ह्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटात तेन्ना म्हजो आनी तुमचो भावार्थ दाखोवपाक एक मोठें आव्हान एक चॅलेंज आनी निमणे सुवातेर सायबीण मायेन दिल्लो भावार्थ आमी विसरूंक फावना सायबीण मायेन मोरो पर्यान जेजू मोरो पर्यान हो भावार्थ सांबाळ्ळो खुर्साच्या मुळ्यान ती रावली ती जाण आसली आपलो पूत मोडटलो आपल्या पुताक कश्ट येतले पूण तिसऱ्या दिसा जिवन जातलो म्हूण तिका खोल भावार्थ आसलो आनी अशेंच घडटा आनी भावार्थान तिका बरेंपण मेळटा असल्याच भावार्थान जिवंक आनी भावार्थाची मनशां आमकां करूंक मारयेक सायबीण मायक फुडें घालून हे मिसाचे भेटेन खोतखोत्यान आमी मागुया